जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी जायते प्रश्न करतात, जायते वस्तूंक, जायते घडणुकेक, आनी आमचे प्रश्न लायक कितें घडलें जाल्यार आमी म्हणटात हें कित्याक घडलें, हें अशें कित्याक. आमचे कुडीक पिडा येता तेन्ना आमी विचारता हें कित्याक जाता अशें. आनी हे प्रश्नाचे प्रश्न सुटावे करूंक आमी आमच्या गिन्यानाची, आमच्या शिकवणेची आमी उपयोग करता. पण मोगाच्या भावान भयणीनो, जायते असले आमच्या जिवितांत आसात, प्रश्न येतात आनीक आनी त्या प्रश्नाचो जबाब आमच्या गिन्यानानूच दिवंक जायना, पूण आमचो भावार्थूय थंय बरोच गरजेचो. जशें आमचो सायब आसा हांगा, ताची कूड कुसलेली ना, तर आमी म्हणूंक जायना तें कित्याक कुसूंक ना, कित्याक तें कुसूंक ना म्हणून हें देणें देवाचें ताका दिलोलें. ताणें जेजूक परगटलो, जेजूक दुसऱ्यांक दिलो म्हणून देवान ताका ताची कूड कुसूंक दिली ना. हो आमी भावार्थानूच आमी चिंतूंक जाता, हें भावार्थानूच आमी मानूंक जाता. हांगा आमी आमची जाणवायाची उपयोग करूंक जायना. हांव म्हणिना आमच्या शिकवणीचो आमी उपयोग करून शिरीपणा वा आमची शिकवण बरी न्हय म्हणून, पूण आमची शिकवण आसा, जी जाणवाय आसा ती आमी बऱ्या कारणाक, बऱ्या कामाक आमी उपयोग करूंक जाय. आनी आमी चतूर रावंक जाय. हे आमचे शिकवणेचेर शिकता आसतना आमी चड गर्वान बरोवंक ना जावंक, आमी आमचें व्हडपण उप्रासना जावंक, अशें आमी चतूर रावंक जाय. मोगाच्या भावान भयणीनो, कालच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू हे 3 नगरांचेर, कोराझीन, कापेर्नावाम आनी बेतसायदा हांचेर निराश जाता. कित्याक त्या लोकां मदें व्हडपण आनी गर्व चड भरलेलो, देखूनच तीं देवाच्या उतराक नाकारतालीं, देवाच्या उतराक पाळो दिनासलीं. पूण आयच्या वचपान आमी पळयल्यात, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू खुशालकायेन भरता आनी तो देवाक आर्गां दिता. कित्याक देवाची शिकवण ती सुपुल्यांक, हे ल्हानवीक काळजाच्या मनशांक दिलोली, तांणी मानून घेतली. देखून मोगाच्या भावान भयणीनो, आयज आमी नियाळ करता आसतना आमी चिंतुया, आमी तर जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे चल्लीं जाल्यार, ताची शिकवण आमी मानून घेतली जाल्यार तो कितलो आमकां आमचेर खुशाल जातलो. ताच्याच मार्गान चलत जाल्यार देव बाब आमकां आमच्या जिविताचेर पळोवन आमकां कितली देणी दितलो. हेंच आमी आयज नियाळ करुया. आयच्या दिसा आमी वोगी बसून आमी जेन्ना मागण्यांत बसता तेन्ना ह्याच जेजूच्या आर्गांचें मागणें जेजून केलां आपल्या देवा बापाक, ताचेरूच आमी नियाळ करुया आनी पळया, आमी देवाचें मार्गान चल्ल्यार आमकां देव आपलें सोत कितें तें सगलें उटापें करतलो. हेंच मनांत धरून जेजूच्या उदराक आमी पाळो दिवंक वावरुया. जेजूच्या मार्गानूच, शिकवणेच्या मार्गानूच चलोवंक आमी प्रयत्न करुया.